दुस्मानाचो मोगाची सोपूर्णाय. आयच्या वांजेलान जेजू आपल्या शिसाक सांगता की तांणी आयकल्या आसतले जे आदल्या काळार म्हणटाले, मनशान आपल्या पेल्याचो मोग कोचचो आनी आपल्या दुस्मानांक किकोन कोचचो. पूण जेजू तांकां आपली नवी मुळावी शिकोवण दिता, सांगून की आपल्या शिसांनी आपल्या दुस्मानांचोय बी मोग कोचचो आनी तांकां स्वतायतल्या पासत देवा लागीं मागणें कोचचें. कित्याक सगळींच मनशां देवाची भुरगीं, वायटवी आनी बरी. सगळ्यांचेरूच देव आपलो सुर्या प्रकाश आनी मोळबा वयलो पावस वो दो धाडटा. जेजू फुडें म्हणटा की तांणी आपल्याचो मोग कोत्तल्यांचोच मोग केल्यार तातूंत कांय व्हडलें कांयच ना. वायटवेय मनीस तशेंच कोत्ता. आपल्याक बरें कोत्तल्यांकूय तेवूय बरें कोत्तात. आपल्याक वळखितल्यांक तेवूय वळखितात. जेजूच्या शिसांचो मोग सर्गीच्या देवा बापा सारको सोपून जावचो. ना फकत बऱ्यांचोच मोग कोचचो पूण वायटव्यांचोय मोग कोचचो. आपल्या दुस्मानांचोय मोग कोचचो. आपल्या दुस्मानाचो मोग कोत्ता तो देवा भाशेन मोगाचे सोपूर्णायेन बोगतलो. देवाची खुशी करूंक, देवाच्या उल्याक आनी ताळ्याक आयतेपण दाखोवंक आमी वावरूंक जाय. देव आपल्या भुरग्यां लागीं दर घडये उलयता. मनशां आनी घडयेतां वरवीं तो उलयता. देवाचो ताळो आयकूंक आमकां ओगेपणाची गरज. तंबूच्या दाराशी ओगेपणान नियाळटना देव आब्रामाक भेटतात. मारिया जेजूच्या पांयाशी बसून ओगेपणांतल्यान ताचो मोग चागता. ती देवाचो ताळो आयकूंक आयली कित्याक ती आयती आनी उक्ती आसली. आयतें मन, उक्तें मन म्हाका देवाचो उक्तो कोत्ता आनी देव जिवितान बोगता. भाग्यून तोमासान आपल्याकूच जायते उणें केले. पयलीं घडये तो पुनर्जीवन जेजू दुबावलो जायत, पूण उपरांत ताणें लीज अणभव घेतलो. जेजूकूच तो चिकटून रावलो. तोच आमकां देख जावंक जाय. आमच्या भावार्थाची तपासणी करची आयज गरज आसा. केन्ना आनी खंयच्या परिस्थितींत आमी आमचो भावार्थ तिरायतात ताचेर विचार केल्यार बरो. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांतल्यान आमी एकाच देवाचेर भावार्थ तिरावन ताकाच गवाय जातले जाल्यार देवाची वळख आमी घेवची पडटली. आमी कोणाचेर भावार्थ दवरता? आमी भावार्थ दवरतलो देव आमकां कोण हें तर आमी समजतात जाल्यार आमी ताकाच चिकटून रावतले. खालतिकाय आमच्या जिणेची प्राथमीकताय कोत्तले. खालतिकायेक पयली वयली सुवात आमी दिली जाल्यार देवाक चिकटूंक रावंक तोच आमचो सगळें म्हूण मानून घेवंक आमकां बऱ्याक पडटलें. देवाची वळख घेवन ताच्या पुता सांगाता रावन आमी अणभव घेवन ताकाच गवाय दिवंक आमच्या जिविताची देख आमच्या आदाराक पावतली. खास तरेन देवाचें उतर ताका वळखूंक आदार दिता. दर एक मिसाची सुमारवणी भावार्थाची सुमारवणी. जेजूच्या कोश्टा मरणा आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भावार्थान उगडास करता. हातूंतल्यान आमचो भावार्थ तिरावंक आदार जाता. होच जेजू उंड्या सोऱ्या रुपान थोड्याच वेळान वेदीचेर येतलो. जसो ताणें आपल्या बापाचेर तीर भावार्थ दवरलो तसोच भावार्थ आमी ताचेर दवरूंक दर एकल्या पासत ह्या मिसाचे बलिदानांत फावो ती कृपा मागुया.